काणयेचें नांव कागदाची स्त्री. बरयणार एडविन J.F. डिसोजा. सादर करता रनिटा पायस कारकळ, ओमान. पयलें ताचें गुमान ओडलें त्या कळ्यास फळफळीत कारान. सदांय सकाळीं तें कार त्या ट्रॅफिक सिग्नला सरशीं उबें जातालें. ताची सिग्नल ती सक्तिवंत, आकस्मीक आनी विचित्र. त्या ट्रॅफिक सिग्नलाची यांत्रीक घडावळ ताका परिपूर्ण समजूंक नासली. तरी ती सक्तिवंत सिग्नल. ती तांबडी जातना सर्व वाहनां उबीं जातलीं. ताका ताचो दिसपट्टो ग्रास दितलीं. त्या वाहनांतल्यांक तो दैनीक पत्रां विकतालो. ह्या काळ्या काराच्या चालकान आपणाक जाय जाल्ल्या पत्राचें नांव सारलें आनी पत्रां विकच्या भुरग्यान तें ताका काण दिलें तवळ ती ताच्या गुमानाक आयली. काराचे फाटले सिटीर ती बसून आशिल्ली. चालकान तें पत्र घेतलें आनी एक नोट ताका दिलो. सुटे पयशे तुवें दवरयेत, तो म्हणालो. भुरग्यान ते सुटे पयशे दवरले आनी काळजांत तिचें रूपणें. सुंदर ती जावन आशिल्ली, उद्रिक्त आनी विचित्र. भुरग्याची 13 वर्सांची मोत विवंद नातल्या एके रितीर, एके घुसपडीत रितीर तिचेर आकर्शीत जाल्ली. तिचें मुखामळ धवेंस, मेजून केल्ल्या बायले मुखामळा परी तिचें हरशें. पळयतना कसल्यागी परक्या भोगणाचे बुळबुळे ताच्या तरण्या कोडींतल्यान धांवताले. काळीस मुस्तायकी ती न्हेसलेली. दोळ्यांक काळींस चश्मा. एका तराची निगूढता तिचे भोंवती आसली. थापड मारसो हात आनी मोगान पोशेवसो हात हांचे मदले फरक जाणा जावचे प्रायेक तो पावतना एका जिन्साच्या व्यापारी संगी तो काम करतालो. हेणे तेणे पोटल्यो वावोवच्यो, दुकान साफ करचें इत्यादी तो करतलो. ह्या वावराचें भातें जावन हर एके सांजेर एक चोपको चीज आनी फुनगेल्लो उंडो मेळटलो. दुकानांत न्हिदोंक जागोय ताका आसलो. दीस पाशार जाता जाता संवसारांत आवय बापय, भाव भयणी म्हणलो वस्तू आसात म्हणून ताका कळीत जायत आयिल्लें. ह्यो वस्तू सुंदर जावन आसात. एकलो ताका सांगूंक लागलो. एकलो जाका ह्यो वस्तू एका तेंपार आसल्यो पूण आतां नातल्यो. ह्या भुरग्याक त्यो प्रारंभरच नातल्यो. तरी एक विचित्र संगत ताच्या तरण्या गुमाना गेली. आवय बापय, भाऊ भयणी आसलो व्यक्ती, कुटुंब आसलो व्यक्ती त्या जिन्साच्या दुकानांत धराळ येताल्यो. तांचे मुखामळार संतोष दिसनातलो, समाधान झळकनातलें. दुकानांतल्या वस्तूंची म्हारगाय, रांदवय, फळां इत्यादीचें मोल त्यो व्यक्ती चर्चा करतल्यो, पुरपुरतल्यो आनी दुकानदारा लागीं वार्जीक करतल्यो. संवसारांतली खंयचीय वस्त तांकां संपूर्ण समाधान दिवचे परी दिसनातलें. भुरगो घुसपडलो. सर्वांक सूख आनी समाधान दिवची एक वस्तू आसा जाय म्हणलेलो एक अपूर्ण आनी घुसपडीत वाद ताचे थंय उदेलो. हेस घुसपडाये मदें ताणें दैनीक पत्रां विकचें काम धरलें. आनी आतां काळ्या कारांतले स्त्रियेक पळयल्ल्या फरा ताचे थंय सुप्त आशिल्ली घुसपड स्पश्ट रूप घेवंक लागली. ती स्त्री जावन आशिल्ली जाप ताचे घुसपडायेक, वकात ताचे तरणे मोतीक. ती रात ताणें न्हिदेविण्यांच पशार केली. दुसरे सकाळीं तें काळें कार आयलें. सिग्नल तांबडी जाल्ल्यान रावलें. काराचो चालक दैनीक पत्राक हात ओड्डाय लागलो. पूण भुरग्यान ताचें गुमान केलें ना. पत्र घेवन
तो शिदा तिजे सरशीं गेलो. तिणें तें घेतलें ना. ताचे कुशीन घुवन सयत पळयलें ना. काळ्या चश्मा फाटल्यान तिचे दोळे धरूंक तो उर्डालो. पूण व्यर्थ. सिग्नल बदलतना चालकान फाटीं घुवन पत्र जोंपयमान घेतलें आनी एक नाणें त्या भुरग्याक उडयलें. कार थंय थावन धांवलें. आपणा भितर कसलो गी एक फटक करून तुटल्या बरी त्या भुरग्याक भोगलें. कसलें गी भोगाप. खडसून येवसो एक गांज स्पश्ट साहित्य येवचें एक पिंतूर नास जाल्लें. ते स्त्रियेन ताचें कुसकूट गमन करूंक नातलें. दुसऱ्या सकाळीं ती आयली. आनी तिसऱ्या चवथ्या तरी तिचें गमन जिखूंक तो सकलो ना. कसलोच जीव तिजे थंय नातलो. निस्तेज ती. पत्रांनी छापून येवच्या तस्विरा बरी. सुंदर तस्वीर येतो. पूण निस्तेज. वय, ती जावन आसली कागदाची स्त्री. कागदाची स्त्री. दीस पाशार जाताले. आज ताच्या कुडीन नवो हुरूप आसलो. ताणें दैनीक पत्रां विकच्या संस्थाच्यांनी ताका निळशें समवस्त्र दिल्लें. सुंदर युनिफॉर्म तें. पितुळेचें तळतळीत बुतांव ताचेर आसले. आसपुणी तो भरवसलो. तें काळें कार घुसपडेन म्हणल्या बरी सिग्नला सरशीं एकठांय जाल्ल्या जम्या सरशीं उबें जालें. कितें सांगत? ती विचारी लागली चालका लागीं. ही सदांची सिग्नल न्ही गी. तिचो ताळो यांत्रीक जावन आसलो. वय, जाप दिली चालकान. ही सिग्नल आज पाड जाल्या. पावानातल्याक हांगासर एक अवघडी घडलां. अवघड? ती विचारी. कोणी मेला? तिच्या ताळ्यांत विधीची साय आसली. वय, चालक आपली घुमटी लांब करी लागलो. देवा, पत्रां विकसो भुरगो. ताच्या ताळ्यांत आकांत आसलो. तो भुरगो? ती म्हणाली. जो म्हज्या हातांनी पत्रां चेपूंक पळयतालो? वय वय, तोच. तिणें नीळ स्वास सोडलो. तिच्यो हांसो जावन आसल्यो मोठ्यो. असल्या संदर्भांनी ती म्हणाली पकोळ ताळ्यान. म्हज्या दोळ्यांची दिश्ट उबाशें केल्ल्या देवाक हांव अर्गां दितां. चिंत तूं, कितें म्हाका आज भोगतें आसलें. काल पळयल्लो भुरगो आज मरण पडटा ना. चालकान बुजां हालयलीं आनी येदोळसो थंयसर हजर जाल्ल्या दुसऱ्या चल्यातावन दैनीक पत्र घेवंक लागलो. तरी एक संगत म्हाका समजना. ती म्हणाली कार चालू जाताना. म्हजे कुमान वडचें प्रयत्न तो भुरगो कित्याक करतलो जावेद?